सुवाते गायन करूया A9. Thalo upaneya Bapak putakatmya gayon kuruya Deva mogakaya Thalo upaneya Bapak putakatmya gayon kuruya Deva mogakaya Deva utoraiku Jivit bapak beto Sugli ektai saya Deva mogakaya Deva utoraiku Jivit bapak beto Sugli ektai saya Deva mogakaya म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो ह्याच्या मिसाच्या बलिदानान सगळ्यांक तुमकां मोगाचो येवकार. आयज मिसाचें बलिदान खेरीत भशेन आमी आमच्या देशाच्या शांती हे देशाच्या उदरगती पासत आनी देशान वावरतल्या सगळ्यांक मोग उत्पन्न जावंक ह्याचे मीस आमी देशा खातीर भेटयता. आमच्या सांगाता पाद्री बेंजामीन विक्टोरिया ताचेच सांगाता आमी बाराबर मेळून आनी तुमकांय सांगाता घेवन हे मिसाचें बलिदान आमी बापाक भेटोवया. TFRCC ह्या चॅनला वरवीं जायतो मोग संवसाराक पावला. असोच मोग देवाची काकलूत देवाचें बोगसणें मिसान वांटो घेतल्यांक आनी सगळ्या आमच्या देशाच्या भाव भयणांक आमच्या फुडाऱ्यांक तांच्या काळजांनी उत्पन्न जावंक आमी सगळीं सांगाता हे चॅनला वरवीं बापाक आमचें अर्पण करुया आनी सगळीं कुशालकायेन भोगतेपणान ह्याचे मिसान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावते मनान वांटो घेवन हे वेळार आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवया. ह्या देशा खातीर आमी कितें बरें केलां हे घडी जायते पावटी आमी प्रोश करून विचारता पूण सगळे पावटी आमी देशाक दोशी करता फुडाऱ्यांक आमी दोशी करता पूण आमचे गतीन देशा खातीर आमचो मोग आमची बरेपणां हे देशा खातीर शांती उत्पन्न करूंक घडये हांव जेजूच्या पावलांनी चलूंक ना. हे वेळार आमी सगळीं दूख धरुया आनी त्याच देवा लागीं आनी आमच्या देशा लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सरांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकलूत कर प्रिस्सा काकलूत कर सोमया काकलूत कर. देवाची वाखाणणी करूंक हे आमच्या देशा पासत आमच्या फुडाऱ्या पासत आनी सगळ्या आमच्या उदरगती पासत बऱ्या पासत आनी कितें भशेन देवाचे मजतीन हे झूज थांबयल्ल्या पासत आमी देवाक वाखाणुया देवाक आर्गां देवाक मोहिमा दिवया. Oh no moima, oh no moima, oh no moima deva shanti sokya mucha solkaradun soka amcha deva solkarasa ami tukado man korda ami tukadin vastita tuche moi me por
sogliamoci solgara non soga Gesù Krista leva buddha amche magnin tuai somya sonsaracha sorbonara mero shikor kakulamka onot moima oimot moima deva shadi sogliamocia solgara no soga moima tuga deva papa moima tuga Gesù Krista moima tuga povintatmia moima drie gloci deva onot moima deva shani sogliamocia sorgara non soga amen 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 प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडलें आनी तुज्या आपणालोली भुरगीं आमकां केल्या तर आमच्या तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर कोण वाड्यान तुजी दिश्ट कर आनी जेजूचेर आमी भाव दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचें दायज आमच्या देसांत आनी आमच्या खासगी जिवीत आमी जोडूंकशें पावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येताय आनी राजभोट चलयताय सासणाच्या सासना धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटूंक जायते सीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी आयकोनियेंतल्यान अंतियोकियेक परतले ताणें शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले दर एके पवित्र सभेक ताणें जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोमयाचे आदीन तांकां केले पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलियेक पावले पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगटूच ते आकातलियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतोकियेक पावले हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावात्यांनी तांकां देवाची मजत मागून ताच्याच हातान घाले हांगा पावतोच पयत सभेक ताणें एकठांय केली आनी आपणाक देवान केल्लें तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावाताचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा सगळीं म्हणुया देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा सुरेस्पूर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सूट करून चोडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाळ सोमेस्तान सुरवेस्पूर कितलो बरो सगळ्या आपल्या रचनाक कितलो माये मोगाचो जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सौरेस्परा तुजें बूक तुजें वंदन करूं तुजे राजवटीची महिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत महिमा कोलीत जावं जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव
वाखाणटा. तुझे राज म्हणल्यार सासणाचे राज. पिडकेच्या पिणकेक तुजी राजवटवी तोखता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वासी. सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. जबाब: देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना हांवें जिवावान एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितम नाटाक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले व्हंकले पोरी पवित्र शार नवें जेरुसालेम स्वर्गांतल्यान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिंवासनावतान व्हडल्यान अशें उलयतालो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तोंबू. तो ताच्या बरोबर रावतालो. ती जातली ताची परजा आनी तो जातलो ताचो देव. ताचें नांव जातलें तांचे मदें देव. ताच्या दोळ्यांतलीं सगलीं दुकां तो पुसतलो. मरण, खोंत, रडणें, दूख आनी आशें ना, कित्याक आदल्यान सगट नाटक जालें. उपरांत शिंवासनार बसून म्हणलें, आतां सगळे वस्तू हांव नवे करतां. ताणें म्हाका आनिकूय सांगलें, हें बरोवन दवर, कित्याक हीं उतरां खात्रेची आनी स्वताची. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorve sporak soy, sorve sporak soy, sorve sporak soy, soy. Sorve sporak soy, sorve sporak soy, sorve sporak soy, soy. Gesù Papa cehuto tu, taciamo caci coborsa. Gesù caro cantu suartu, amcam Papa shimpavoke. Sorve sporak soy, sorve sporak soy, sorve sporak soy, soy. Sorve sporak soy, sorve sporak soy, sorve sporak soy, soy. Sorbe spor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुगोड तोमान. महिमा तुका सुम्या. जुदस भायर वेतोच जेसून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोबें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोबें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोबें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसां. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुगोड तुमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या अपुरबायच्या बाबा भयणीनो, आयज केरी भाशे आमी देसा खातीर आमचें अर्पण करता बापाक. आयचो विशय मनान धरून एकामेकाचो मोग करात. आयज एकामेकाचो मोग करप म्हणल्यार एक व्हडलें आव्हान. ह्याच आव्हानाक फुडें करून जेजू खुर्सार मोरूंक आमच्या मोगा पासत तयार जालो. कित्याक
देवान आपल्या एकल्याच पुता वरवीं ह्या संवसाराचो ह्या मनीसकुळाचो मोग केलो. ह्याच मनशान देवाक जायते फावटी वायट उतरांनी पाचारलो, जायते फावटी देवाक अपमान केलो, देवाशी पयस तेंगेली तरी देवान आपल्या मनीसकुळाक सांडूंक ना. ह्या आपल्या पुता वरवीं आपलो मोग, आपली दयाळाय, आपली बोगसणी, आपली कापलूत त्या कुर्सा मुणितावन मनशा कुडाक फावो केली. असलोच मोग भावना आयज आमी देसा वरवीं आमी अणभवूंक आनी हे देसा खातीर आमी दिवंक आयज हो विशय आमकां उडास करता. आमी एकामेकाचो मोग करूंक बाबडून अशेंच एक दोन शेजारी दिसपट्टी खूंय आपल्या भाटाच्या शिमेक लागून झगडटाले आनी ह्याच शिमेक लागून झगडटाना खूंय सुमार 30-40 वर्सां ते एकामेका लागीं उलयनासतना रावले. जेन्ना एक शेजारी खूंय जाणटे पिरायेर पावलो, ताणें खूंय एका कापिंटराक मेजनाक आपोवन ताणें खूंय वावर सुरू केलो शिमेर. दुसऱ्या शेजाऱ्याक दिसलें खूंय आतां हो वॉल बांदता, दुरीग बांदता म्हणटकूच हांव वचून आनीक झगडटलो. पूण तेन्ना ताणें पळयलें हो दुसरो ताजो शेजारी भाव एक बेंच बांदतालो आनी हो बेंच बांदूनय तो बेंचार बसलो आनी आपल्या शेजाऱ्याक उलो मारलो, खूंय तूं येवन बसूंक सोदताय. आनी तेन्ना खूंय हो दुसरो शेजारी येवन ताचे कुशीक बसलो आनी हे तरेनूय तांची त्या दिसा जावन दुस्मानकाय सोंपून तांची इश्टागत वाडली. ही शिमेची तांणी वाट सोडली पूण एकामेकाचो तांचो मोग वाडलो. भाव खरेंच एक झूज सोंपयतले जाल्यार मोग जावन आसा एक व्हडलें हात्यार आनी हो मोग उत्पन्न जातलो जाल्यार ल्हानविकायेची गरज. अनलेस वी हॅव दॅट ह्युमिलिटी वी कॅनॉट लव वन अनदर एंड दॅट इज वॉट दॅट नेबर हॅज डन. With all his humility, willingness, he came out from his pride, he came out from all his stupidness, from all his anger, and he showed that love to his neighbor. असलोच मोग, असलीच कृपा, शांती आयज आमी बांदूंक गरजेची. आयज एक देश दुसऱ्या देशाचेर दुस्मानकायेची येता. आयज एक गांव दुसऱ्या गांवाचेर, आयज एक शार दुसऱ्या शाराचेर, आयज एक वाडो दुसऱ्या वाड्याचेर, आयज एक पवीस सभा दुसरे पवीस सभेचेर, आयज एक फिरगोस दुसरे फिरगोजेचेर, आयज एक फामील दुसऱ्या फामिलीचेर, आयज एक क्रिस्ती भाव भयण दुसऱ्या क्रिस्ती भावार्थ्याचेर, एक बापूय आयज दुसऱ्या कुटुंबाचेर, एक भाव आपल्या दुसऱ्या भयणीचेर, एक धोर्मीक आयज दुसऱ्या धोर्मिकाचेर, एक यादनीक आयज दुसऱ्या यादनिकाचेर हें झूज चालूच आसा. आनी हें झूज कित्याक वाडटा? कित्याक ही दुस्मानकाय येता काय? ही दुस्मानकाय येता कित्याक आमचे मदें असली कृपा देवाची आसना. द मोमेंट वी बिकम हंबल एंड ओपन टू गॉड्स ग्रेस, दॅट इज द टायम माय डियर फ्रेंड्स God blesses us. देव आमकां कृपेन आपल्या आशिर्वादान भरता. जेन्ना आमी ल्हानविकायेन वावरता, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान पयली सुवातेर ही शांती हाडूंक वावरता, तेन्ना शांती आमी देशा खातीर हाडूंक वावरूंक आमच्यांनी जाता. देस्पाय देशान कितें आमचे पासत केलां हें सोडून हांवें देशा पासत कितें केलां हें जावन आसा गरजेचो मुड्डो. आनी आयज होच आमी नियाळ करता. आपलेपण, गर्व, नेटुकाय, स्पर्धा, आपलो फायदो, आपलें नांव, आपली पदवी आयज हें पयलें भाव न्हू. कसलोय तूं वावर करता, कसलीय तूं पदवी घेता, पयलें आमी हें पळयता म्हजो फायदो कितें. बाबून आमी जवान पळयता ह्या देशा खातीर दीस रात आपले फामिलीक सांडून ह्या शिमेर रावन आमच्या देशाच्या त्या दुस्मानाचेर आड झगडूंक तयार जातात. आपलें जिवीत मारून काबार करूंक ह्या देशा खातीर आनी देशांत जियेतोल्या पासत म्हणजे आमचे पासत आमकां सुरक्षीत जिवीत मेळूंक, आमकां रेस्पेदाचें जिवीत मेळूंक, आमकां एक मोगाचें जिवीत मेळूंक, एक शांतीचें जिवीत मेळूंक हे जवान, हे सोल्जर्स, हे शिपाय थंय शिमेर आपलें जिवीत दिवंक तयार आसात. जाल्यार पळयात
आमच्या जिवितांत कितें जाता. ही जमीन सांबाळूंक त्या तुवें शिमेर मोडटा जाल्यार आयज ही जमीन आमी दुडू पासत आमी विकून उडयल्या. विथ द गन्स दे आर सेविंग आवर लँड एंड विथ मनी वी आर सेलिंग आवर लँड. आयज आमच्या गौरवाक लागून आमच्या फायद्याक लागून आयज जमीन आमी विकून उडयल्या. हे जमनीक लागून आमी तोरसाक घेवन एकामेकाक जिवेशी मारता जाल्यार ते थंय ही जमीन सांबाळूंक आपले जिवीत दितात ह्या देशा पासत आनी आमी हो देश आयज विकून उडोवंक आमी फुडें चल्ल्या. कशी आसतली शांती. हाव वी कॅन ब्लेम द लिडर्स ऑफ द कंट्री वेन आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू सेव माय कंट्री. हांव तो देशा पासत उदरगत करिना, हांव देशा पासत म्हजो मोग करिना जाल्यार हाव कॅन आय ब्लेम अदर्स. दुसऱ्यांक हांव दोशी कसो करूंक जाता. देश सांबाळटलो जाल्यार आमी आमचो बेस सांबाळूंक गरजेचो. आनी हेच आयज तिनूय वाचपां आमचे लागीं मागतात. जे तरेन देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं हे संवसारांत शांती हाडूंक आपल्या पुताक कुर्सार चडयलो. आपल्या पुताक कुर्सार मारूंक तो फाटीं सरूंक ना. कित्याक ह्या संवसारांत शांती हाडूंक, ह्या संवसारांत मोग उत्पन्न करूंक, ह्या संवसारांत एक बोरमोसो दिवंक, ह्या संवसारांत आत्मीक उदरगत करूंक, ह्या संवसाराची सृश्टी सांबाळूंक देव असल्या उस्क्यान भरलो. जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेतना पयले स्वातीर भाव न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूंक शिकूंक जाय. आमी आमच्या संवसारांत आमकां देवान दिल्ल्या बरेपणाचो आमी मोग करूंक जाय. जरी तर आमी आमच्या भाटां बेसांचो आमच्या दुडवांचो तर मोग करता, मनशाक आमी किकोन करता जाल्यार कसली उदरगत आमच्या ह्या देशान येतली काय. टुडे वी आर ब्लेमिंग द लिडर्स. आयज आमी म्हणटा ह्या फुडाऱ्यांनी देश खालो, ह्या फुडाऱ्यांनी भाटां बेसां खाली. आमी कितें केलां काय. आमी आमच्या घरांनी कितें केलां काय. आयज आमी गोडे भाटां विटां विकिना, बट आयज आमी आमची तत्वां विकून उडयल्यात. वी हॅव सोल्ड आवर वॅल्यूज. आमी आमची परंपरा आमची संस्कृताय आयज विकून उडयल्या. ह्यो भायल्यो वस्तू भितर घेवन भायल्यो आमी परंपरा भितर हाडून आमी युरोपियन कल्चर्स आमच्या भितर हाडून आमचे आयज गोवन कल्चर, इंडियन कल्चर आमी विकून उडयलां. आनी कसल्या तोंडान आमी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आमी दोशी करता. कसल्या तोंडान आमी त्या देश सांबाळटल्या जवानांक आमी दोशी करता. आयज आमी आमचेर नियाळ करूंक गरजेचो. देव आमच्या सांगात आसा. परतून परतून तो आमची राखण करता. एका दिसा खंय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलतालें आनी हे वर्ल्ड वॉर चलता आसतना दुस्माना मदें जायतीं झुजां जातालीं. एका दुस्मानानूय एका शिपायान तांचे शिमेरूय झाडां लावंक तयार केलीं. जितली फावटी ताका एक मोडे मेळ्ळें मारलोलें तेन्ना वय तो ताका पुरून थंय एक झाड रोयतालो. आनी अशें वय ताणें झाडां रोवन जायतीं बरेपण ह्या शिमेर हाडलें. तेन्ना दुस्मानानूय चिंतलें हो म्हजो दुस्मान झाडां रोवन इतलें बरेपण करता जाल्यार हांव कित्याक झाडां लावचो ना. आनी तेय वाटेन शिमेरूय ह्याय शिपायांनी झाडां रोयलीं. आनी तेन्ना तांणी पळयलें हूंय ह्या झाडां वरवीं कितल्यो तांकां बरेपण फाव जालें. आनी हे तरेन झाडांची कित्याक सृश्टी तांणी उत्पन्न केली. एक झाडां वरवीं एक मोग उत्पन्न केलो. जावं सवण्यांक, जावं तांकां फळां मेळूंक, जावं ऑक्सिजन मेळूंक, जावं तांकां हेर उदरगती उदकाचो तांकां लाभ मेळून तांणी चिंतलें एक झाड रोयलें जाल्यार देशान कितली आमच्यांनी शांती हाडूंक जाता. न्हय फकत मनशाक फुडाक पूण आख्ख्या संवसाराक. बाब न्हू खरेंच जेजून आमकां हेंच सांगलां. एक झाड रोयता तेन्ना बाब न्हू आमी आमचो मोग देशा खातीर उत्पन्न करता. आयज जेजूय म्हणटा शिवर्धमानान एकामेकाचो मोग करात. बाब न्हू एकामेकाचो मोग करप म्हणल्यार पयलीं खातीर म्हज्याच जिविताचो हांवें मोग करूंक. टू फर्स्ट लव माय सेल्फ एज वॉट आय एम. जशे भाशेन हांव आसां तसोच म्हजो मोग करूंक. आनी जेन्ना हांव म्हजो मोग करतलो तेन्ना दुसऱ्याचो मोग करूंक, म्हज्या दुसऱ्याचें बरेपण पडूंक, दुसऱ्या सगळे हांवें शाबासकी दिवंक, दुसऱ्याक हांवें बरेपणान ओळखून घेवंक, लेखूंक म्हाका एक बोड मेळटलें, एक स्फूर्ती मेळटली. आनी हेंच आयज जेजू आमचे लागीं मागता. कशें? पयलीं सुवातेर आमी मान रेस्पेद दिवंक.
आमी म्हणटा डिग्निटी टू आर ह्युमॅनिटी, एक मनशाक कुडाक एक मनीसपणाचें. आयज कितले आमी वायट जाले आमच्या कुटुंबांनी, आयज आमचे व्हॅल्यूज काबार जाले आसात. भाटां बेसांक लागून दुडवांक लागून आमी एकामेकाक मारता आमच्याच कुटुंबांनी. इन आवर ओन फॅमिलीज वी हॅव स्टार्टेड दीस वॉर एगेन्स्ट वन एनदर. लोक जालोल्या मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें, भाव भयण्या मदें, शेजाऱ्या मदें आयज हें उत्पन्न जायत आसा. ते पासत आयज जेजू म्हणटा आमी एकामेकाक रेस्पेद मान दिवंक आमच्या कुटुंबांत शिकोया. दुसरे सुवातेर एके बायल मनशाक आयज आमी पळयलां बायलांचेर कितलो अत्याचार जाला. आयज बायलांक चेडवांक ट्रॅफिकींग करतात, विकतात. पूण आमच्या घरांत कितें जाता हे घडये आमी समाजान पळयता, पण आयज घरांत तेंच जाता. आयज आमी आमच्या बायल मनशांक कितली पिडापीड दिता. आयज बायल मनशाक आमी मान रेस्पेद दिना, तांकां कसो आमी करता. जाल्यार देसान कितें घडटलें पयलें सोडून आमच्या घरांचेर कुटुंबान आमी नदर मारुया. आमच्या धर्मा मदें आयज देश आमचो एक मनशाळायचो देश, पूण आयज धर्मा वरवीं आमी आमचो देश काबार केला. आयज आमच्या देशान आमी फुट्यो घातल्यात धर्मा मदें. पोलीस खातीर आमी आमच्या धर्माची नियाड करुया. आमच्या धर्मा मदें कितली शांती आसा. आयज आमच्याच धर्मान कितलो एकवट आसा. आयज आमच्याच धर्मान कितलो एकचार आसा. इन्स्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर रिलीजन, कॅन वी सेव आवर रिलीजन, कॅन वी ग्रो आवर रिलीजन. आमचो धर्म आमच्यांनी शांती हाडूंक जाता. आमच्या धर्मान आमी वावरूंक जाता, एकामेका सोबी मोग करूंक. आयज जायचे आमचे तरणाट्यांची उदरगत जावची आसा. आयज कितले आमचे तरणाटे देसान आसात वावर नासतना, सर्वीस नासतना. आयज आमी फुडाऱ्यांक ब्लेम करता, तांकां सर्वीस दिना. आयज आमच्या घरांनी आयज आमची तरणाटी कितलो वावर करतात. आयज आमच्या समुदायांनी आपलो बापायचो वावर, आपल्या कुटुंबाचो वावर आयज कितले आमचे तरणाटे वावर करतात. हो जर वावर करिना जाल्यार आयज देशाचो वावर करूंक कशें ते पावतले. आयज देश सांबाळूंक, ह्या देशा खातीर मरूंक कसो वेळ ते दितले. आपल्या घरानूच ते वावर करूंक सोदिनात, लोचतात, भियेतात. हे आमच्या तरणाट्यांक हो मान, हो वावराचें मोल दिवंक आयज देशान गरजेचें. आयज आमचें इकॉनॉमीक आयज कितली देंवल्ली आसा, चॅलेंजींग. आयज आमचे धंदेकार आयज वावुरतात आमची इकॉनॉमीक वाडोवंक. पूण आयज कितें जालां, आयज आमीच आमच्या देशा पासून कितें करता. आयज आमी कमायलो दुडू आयज आमी कितें करता. सगळे आमी फुगसावांक आमच्या जिवितांत सुसेगाद लायफ मेळोवंक आयज आमच्या फंक्शनान दुडवांचो आमी नाश करता. पूण ह्याच दुडवांनी देशा पासून आमी कितें करता. ह्या दुडवां वरवीं आमचे उदरगती पासून आमी कितें करता. आयज सृश्टी पासून आमच्या पर्यावरणा पासून आयज जायतीं वावुरतात. आमी म्हणटा काबार केलो देश, झाडां बिडां काबार केलीं, दोंगर माड कातरले. पूण हांव कितले ते लायतां. आयज म्हज्या घरांनी हांव कितली सृश्टी सांबाळटां. आमच्या समुदायान आयज कितलो सृश्टीचो हांव मोग करतां. तर बाब न्हू, आयज आमी हेच नियाडुया. हो देश बरो जातलो जाल्यार आमचो बेस आयज आमी बदलुया. आमचो सोच, आमची चिंतप आयज आमी बदलुया. सायबीमाय आयज केरी भाशेन आमकां एक नामणो उगडास करुया. 1917 जेन्ना वर्ल्ड वॉर जालें, सायबीमाय पुर्तुगालाक दिश्टी पडली. आनी पुर्तुगालाक फातिमा सायबीण जिका आमी म्हणटा, कित्याक ती दिश्टी पडली. तिनूच वस्ती तिणें मागल्यो. हें झूज चलता आसतना पयलें मागणें टू प्रे फॉर द वर्ल्ड. समाजान संवसारान शांती उत्पन्न जावन मागण्यान रावन तेरसाचें मागणें सांगता करूंक कुटुंबांनी. दुसरी वस्त तिणें मागली उपास मागणें करूंक, दडवण करून. आनी तिसरी वस्त तिणें मागली एक बऱ्यो करण्यो दुसऱ्या सभे करूंक. हे दुसरो तुजेर वायट करता जाल्यार तूं दुसऱ्याची मोगान सेवा कर. हे सायबीमाय करीत आयली. असल्या वायटान, असल्या झुजान आपलें दर्शन घेवन आयली सांगोंक की देव आमचो मोग करता, देव आमचेर रागाडना, तो आमकां कास लावचो ना. जरी तर आमी ल्हानविकायेन ताजेशी असल्या मागण्यांतल्यान आमचो देश, आमचें जिवीत ताका उबारलें जाल्यार. किबेलो रुवांडा जेन्ना जेनोसायड ट्युसो जालें तेन्ना परतून सायबीमाय दिश्टी पडली. आनी ह्योच 3 वस्तू तिणें उक्त्यो केल्यो. जेन्ना आकिता जापान 1973 कोल्ड वॉर जालें, न्युक्लियर वॉर जालें, परतून सायबीमाय दिश्टी पडली. आनी हेंच तिणें मागलें. बाबून आयज आमचो देश बदलतलो जाल्यार
ह्या देशांत शांती येतली जाल्यार आमी ह्यो 3 वस्तू करूंक वावरुया. मागणें करुया आमच्या घरान. आयज आमचे तेर्साचे मागणे सोंपत वेता. आयज शॉर्टकट आयिल्लें आसा तेर्साच्या मागण्यान. आयज तेर्साचे मागणे ऑब्लिगेशन कशें जालां करूंक जाय म्हूण. पूण खरें मागण्यांत आमी रावुया. सांगाता आमी मागणें करुया. जावं सुमानाक म्हयन्याक एक फावटी तरी उपास करुया. कितें तरी आमी घेवन आमच्या देशा खातीर, आमच्या दुबड्यां खातीर, गोरचे खातीर आमी सांपडलेल्यांक हो दुडू आमी दिवंक वावरुया. आनी तिसरी वस्त आमी मोगान सेवा करुया. जेन्ना आमी मोगान सेवा करतले तेन्ना देश आमी सांबाळूंक वावरतले. होच विचार आयज आमकां करतना आमी एकामेकाचो मोग करूंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. तर बाबनो ह्या मिसान वांटो घेतना कितें भाशेन आमच्या देशान शांती येतली जाल्यार आमच्या कारजामनान पयली शांती आसूंक गरज. ही शांती आसतली जाल्यार मागण्यान उपास करून आनी जेन्ना बऱ्यो गरण्यो आमी करता तेन्ना शांती मोज्यान येता. एंड वेन द पीस कम टू माय लायफ आय कॅन शेअर दीस पीस टू अदर्स. जेन्ना शांती मोज्यान बसतली, जेन्ना मोग मोज्यान बसतलो, जेन्ना बोगसणें मोज्यान बसतली तेन्ना ही शांती हो मोग हें बोगसणें दुसऱ्याक दिवंक म्हाका कृपा मेळटली. हेंच देणें ओळखून घेवन ह्याचे मिसान आमी मागुया. बाबा आमी सगळे वेळार भक्तीपणान हे आयकल्ले देवाचे उतर आमच्या काळजांनी घेवन आनी हे प्रोश्ट आमकांच आमी नियाळ करून आमचो भावार्थ, आमचो बोरवासो हे वेळार देवाचेर आमी जागुया. आनी सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पवित्र बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजसाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भेत समोवलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणी कोस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखितलो. तो मेल्ल्या मरी देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पवित्र देव बापाचो उजव्याक तूं बसलाय. तूं तेंची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्याच भावतान विश्वासान सगळे आमची मागणी, आमची गरजो, आमच्या जिविताचें अर्पण, आमचो देश, आमचो गांव, आमचें कुटुंब, आमचो वावर, आमचो धंदो, आमचें जिवीत, आमचें शिकप आल्ताराचेर घालून भेटोवनीत आमी वांटो घेवया. गायनाचो अंक C3. आमची सगळी गुपिचिता, आमची सगळी गोटी दुकां, आमचे आवडे, आमची खालसा, हेच तुका पेटयता दोन्या. तुझे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे थेंबे, हेच गोडगोडीत आमचे आवडे. तुझे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे थेंबे, हेच गोडगोडीत आमचे मावले. म्हज्या पुरबायच्या पुरणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व विदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या आदलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र विचारधर्माक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, आमी स्वर्गार पावच्या आदींच आमकां तुजी काश्याप पर्जा करून तुजें जिवें मंदीर तुवें आमकां केलें. हे वेदी भोंवतणी जमा जावन तुका भेटयता त्या योजना वरवीं हे जिव्या मंदिरांत तुका आमी मोहिमा मेळूंक आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातर अदीक पवित्र जावन आमी एकामेकाचो मोग करूंक आनी हे देशा खातीर आमचें जिवीत अर्पण करूंक आमी तयार आसूंक. हे वेळार तूं भावार्थ बरो मातसो विश्वास तुजेर वाडय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सास्तेच्या देवा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलेलो आनी तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरो तरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून दमळ्ळो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले ओहो तुमी सोमेच घेयात आनी कायात हे मोचे कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडले तुमी ही सोमेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगत पातकाचे हे बोगसणे मेळच्या तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत ते वारोतले हे म्हज्या उडासाक कोरा बाबार्थाचो गोड पोरगो टुया सोम्या जेजू आमी ओडोकाता आनी एकाचितले पियेता तितले पाटी तूं वैभवानी सो आमी तुजे मरण पोरगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उडास करता हो जिविताचो उंड आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शोधले आमा सोमेसांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओचो दावो आमचो बागियोन बाप फिलिप नेरी आमचो गवळी बाप सिम्या आमचो आदारी बीस आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्सो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर अदीक करून आमचे सैनीक आमच्या देशा खातीर मरून गेल्यात तांचोय आमी उगडास करता तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भगियोन सुसे तिचो निर्मळ पोती भगियोन धर्मदानी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भगियोन सुसेवा सान फ्रांसीस शावेर
आनी हेर भोगतां सांगाती सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं त्या शेजू सांगाता त्या शेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव न्हू खरी भशेन ह्या देसान म्हजे पासत कितें केलां तें न्हय पूण हांवें ह्या देसा पासत कितें केलां. न्हय देवान म्हजे पासत कितें केलां पूण देवा पासत हांव कितें करतां हें आयज आमी ओळखूंक गरजेचें. होच आमचो भावार्थ आनी होच पवित्र सभेचो भावार्थ की आमी त्याच देवा पासत त्याच देसा पासत आमचें जिवीत ओरपूंक. जे भाशेन ते जवान शिपाय आमच्या देसा खातीर झगडूंक तयार आसात तेच भाशेन आमी आमच्या धर्मा पासत आमच्या पवित्र सभे पासत आमी भावार्थी देवसारा आड झुजूंक आनी सगळ्या वायटाचेर आमी आड झुजूंक तयार आसूंक आनी हे तरेन बरी तत्वां मुलयां फुडें व्हरूंक आयज जेजू आमचे लागीं मागता. तर ह्या वेळार सगळ्या भावार्थांक विश्वासान त्याच बापाच्या आदाराक ताचे स्फूर्तीक प्रेरणांक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलीन सर्व पातकांनी सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती म्हजो मोग बोरमासो तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान मोगान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमेत शांती ताचो मोग बोरमासो भावार्थ सोदां घाल. तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन मोगान आनी शांतीन एकामेकास तीच शांती ताचो मोग आमी वांटुया. देवाची शेडी संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. येस देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेडीच्या जेवणाक आज आमकां आपली सुकणी आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. शिजमोगड्या वेळार तुका आमी भोगला तुका अनुभवला. तुजी कूड आमी दिसपोटी शेवता
ह्या सगळ्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या पासत तुका आर्गां दिता दिन वाजता सगळे आमच्या भाव भयणांक वेळा तुजी शांती सवस्काय दी समाधान तांकां दी आनी सगळें वायट नपयत कर सगळे देंवसाराचे फास नपयत कर आनी हे वेळा सदांच तुज्या गोपान आमकां दवर तुज्या आवयच्या गोपान आमकां राख आनी सांबाळ तुवेंनूच आमकां म्हणलां जोकोण तुज्यान रिगून रावता तांकां तूं सांडचो ना तांकां सासणीक जिवीत दितलो असल्या सासणीक जिविताक आमकां उठय म्हूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमच्या काळजांनी होच मोग उत्पन्न कर म्हूण आमी मागलां आनी मागीत आसा ह्या व्हड देण्या पासून जेजू आमी तुका वाखणटाव दिन वाजताव तुजी स्तुती गायता प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा आमी तुजेशी पावोंक जेजू एकलोच तूं आमची वाट आनी कोटेपणाच्या काळोखांत आमी चलोना जावं तो एकलोच आमकां प्रोशाचोच उजवाडाचें सोत म्हूण आमी मानून घेता आनी ह्या संवसारांत हांव एकलोच तो आमचें करीन जिवीत आनी खंयच्याच बोडाक वा बुलोवण्यांक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कधीच निर्मू नाका म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर कुटुंबाचेर आनी आमच्या देशाच्या देवान आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्या देशा खातीर आनी आमच्या देवा पासत आमचो भावाट उत्पन्न करूंक आनी बऱ्यो कन्यो करून मागण्यान उपासान जिवंक क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वरपकार देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काजार देवा शांती बाय सोडून काराक वेता हालेलुया हालेलुया